ब्लड टेस्ट केल्लेले बरे हांवें. बोन मॅरो रिपोर्ट येयल्लो आसा. तशेंच वायट कॉमेंट येयला. तितूंतले एक कॉमेंट म्हाका खरेंच मनाक लागलो सारको. तेंच्यांनी जे कोण बोन मॅरो कोणाक जाय खबर आसा त्या चेडवाची डिटेल्स काडली, खबर ना कशी कितें पळय ती, आनी तेंकां धमकी दिली. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोहस. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन बरी आसा म्हणून मागता. खरंच आतां म्हाका उलोवंक जायना, सो सॉरी. तरी येयला तुमच्या वांगडा. नॉट एट ऑल फिलींग वेल. जोर कमी जाता, रात जाली, सांज जाली काय परत येता. सो आयज म्हाजो रिपोर्ट येयल्लो आसा. डॉक्टरान वॉट्सॅपार धाडला, कित्याक म्हाका वचोंक मेळना न्हू, नॉट फिलींग वेल. पूण म्हाका फाल्यां वयचो पडटलो, कित्याक ब्लड टेस्ट केल्लेले बरे हांवें. खबर ना कितें पळय तें, बट नॉट फिलींग वेल. आनी बोन मॅरो रिपोर्ट येयल्लो आसा. तुमकां पयलीं सांगता बोन मॅरोचें कशें कितें आसता पळय तें. इट्स कोण बोन मॅरो डोनेट करता पळय, एक्चुअली न्हू फॅमिली मेंबराच्या हेचेर आसता. बायलांचे बोन मॅरो मॅच जाता, ओके, मुश्कील जावपाक पूण जाता. फॅमिलीचे जाता, बट कितें आसा जाणां, तेंच्या घरान चेडवाचो बापूय पॅरलायज आसा आनी आवयक मेडिकल इश्यूज आसा, हार्टाचे प्रॉब्लम आसा. सो शी कांट डू एनीथींग. तिचे रिपोर्ट्स बीन सगळे पळयला हांवें. आनी म्हाजो जो बोन मॅरो आसा खबर आसा, इट्स 99% मॅच, 100% नो. रिस्क कॉम्प्लिकेशन्स खूब आसा फुडल्या मनशाक. म्हाका आसात ना न्हू, फुडल्या मनशाक खूब आसा. सो डॉक्टरान सांगला म्हाका की इन नेक्स्ट म्हणजे म्हाजी हेल्थ डायट दिल्या म्हाका. अकॉर्डिंग टू दॅट म्हाका एक 10-15 दिसांनी यो म्हणून सांगला मेळपाक. एंड वील थिंक अबाउट इट, कितें पळय कशें कितें पळय तें. हांव तुमकां रिपोर्ट घालतलो आसलो, हांगासर घालतलो आसलो, पण म्हाका खंय कितें कशें कितें कोणाक जे खंयच्या हॉस्पिटलान खंयचें हें तें म्हाका तें दाखोवपाचें ना. जस्ट टू कीप त्या चेडवाची प्रायवसी. ओके, आमचें सोडूनूच घाल. आमचें सगळें एडवर्टायज जाता सगळ्याक. कितें हाडले लोक बोळा मारता, ना हाडूंक जाल्यार भिकारी काय भोंवता म्हणटा, हाडीत जाल्यार कसली कामां करता काय विचारतात न्हू. बरे भोवात जाल्यार म्हणटा बरे भोंवता, आनी पयशे ना तेन्ना लो स्टँडर्ड जाता नवे. तशें पयशे तर ना जाल्यार तो फालतूर कॅटेगरीन पावता. पयशे खूब आसा जाल्यार मनीस फटींग जाता, ऑर मनीस थर्ड क्लास जाता. अशें लोकांचे थोड्यांचे थिंकींग आसता. सो वी कांट डू एनीथींग. बट येस गायज, तुमच्या मोग, तुमच्या आशिर्वादान हांव खरोच बेटर आसा. आनी हांवें खूब डिसायड केलें, खूब चिंतलें, आनी हांव फुडें चल्लां. फायनली हांवें तेकाय एग्री केला. शी इज ऑल्सो एग्री. हांव फायनली डोनेट करता. बट लेट्स सी, लेट्स मीट डॉक्टर आफ्टर 15 days आनी कितें तो म्हणटा पळय, अकॉर्डिंग टू दॅट हांव तुमकां डिटेल्स शेअर करतलो. ओके, तितूनूच कितें म्हणटा पळय तुमकां, म्हाका जोर येता, मदीं नॉर्मल जाता, मदीं हाय जाता. आय डोंट नो, इट मायट बी मलेरिया कितें जावं शकता. आयज काल सगळें चालू आसा, पावसाचे दीस, उदीक साठावता, जारी जाता. सो हांव म्हाजे कडल्यान तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की खंयसर तुमच्या तेवटेन सायडीक खंय टायर, खंय बाटल्यो, खंय आनी कितें कितें आहा जाल्यार काडून उडोवचें. तुमकां खंय तरी त्रास जावंक नाका तुमच्या भुरग्यांक जाल्यार. आनी मेन म्हणटा पळय तें हांवें चॅक करूंक नासलें, पूण आयज हांव जेन्ना कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट्स चॅक करतालो, म्हाका खूब ब्लेसिंग्स येयल्या. ओके, खूब जाणांनी प्रेयर्स केले अंकिताच्या चेनी खातीर. थँक्यू सो मच. इट्स जस्ट अ चेन, बट अ लॉट ऑफ इमोशन्स. तशेंच वायट कॉमेंट येयला. तितूंतले एक कॉमेंट म्हाका खरेंच मनाक लागलो सारको. ओके, तो कॉमेंट जो आसलो तो इतलो म्हाका मनाक लागलो की अशें दिसलें की तुमच्या वांगडा शेअर करचें कशें.
आनी हेज्या बद्दल तुमी कितें उलयतात, तुमचें कितें थिंकींग तें म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. हांव फास्ट उलयना कित्याक म्हाका न्हू अशें जाता. दोज हू नो मी पर्सनली तांकां खबर आहा म्हाका अस्थमाचे आनी जे प्रॉब्लम आसा, सायनस प्रॉब्लम आसा. सो तुमकां हांव कॉमेंट रीड करून दाखयता. ओके, आनी हांगासरूय घालता. एक कॉमेंट येयला लुईस फर्नांडीस म्हणून, यू आर युजींग पीपल फॉर कंटेंट. जे हांवें फर्स्ट व्लॉग घातलेलो जेचेर हांवें म्हटलेलें हांव बोन मॅरो डोनेट करता, तेजेर एक कॉमेंट आसा जसो तुमकां वाचून दाखयला, यू आर युजींग पीपल फॉर कंटेंट. कितें म्हणपाचें, हांव एक म्हाजे कम्फर्ट झोनांतसून भायर सरता. म्हाजे खुदच्या फॅमिलीक न्हू, हेका न्हू तेका न्हू, दुसऱ्याक कोणाक हेल्प करूंक सोदता जाल्यार तेका हांव कॉन्टेंटाक यूज करता. म्हाजी लायफ रिस्कान घालून हांव कॉन्टेंटा खातीर दुसऱ्याक यूज करता. आय डोंट नो हे कितले पेरेन खरें पळय तें. आसता तशें हेटर्स खूब आसा, जेलसी पीपल खूब आसा, फेक अकाउंट करून कॉमेंट मारप अशें खूब आसा. तांकां काय म्हणूंक शकना. तूं कितें म्हणूंक शकता वाग? हेजे काय खंयचो लॉजिकूच जायना जो तेणी कॉमेंट मारला तो. मेन म्हटल्यार ती काय तुजी कोण रक्ताची न्हू आनी आमी तेका हेल्प करपाक फुडें सरला, तूं तेका हेल्प करपाक फुडें सरला आनी अशें नाका जाल्ले कॉमेंट येवप म्हणजे कितें म्हणटले तसल्या लोकांक. सो हे चालूच आसता. त्याच मनशान आनी एक कॉमेंट मारला, लुईस ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल, यू अँड डुईंग शो ऑफ. मातशी तांबडी इंग्लीश आहा तेजी. ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल, यू अँड डुईंग शो ऑफ. तांबडी चमकते चामडी तशी तांबडी इंग्लीश. शो ऑफ करता हांव शो ऑफ करता. खेतून करता काय शो ऑफ? 4 मजल्यांचे घरा आसतले म्हजे. आतां हांव हे बॅकग्राउंडान म्हज्या एक पेंटींग आहा आसतली ती 20-30 करोडाची आसतली. सो ते हांव शो ऑफ करता. लोकांक हेल्प करप सुद्धा आयच्या काळान शो ऑफ दिसता. आय डोंट अंडरस्टँड तो लॉजिक. कितें आमी ही स्कूटर घेवन भोंवता, थोडी येदी व्हडली फरारी घेवन भोंवता, आमी बारीक सारीक न्हेसता, बारीक सारीक भोंवता, शो ऑफ जाता. आय डोंट नो वाय. ह्या मनशाक खंय तरी हांव असो दिसला आसतलो ज्या जाग्यार तेका हांव जे वस्त घेता आसतलो हेका जावं खाता आसतलो ते तेका केन्ना ते एफोर्ड करूंक पावंक ना आसतलो तो, म्हणून तेजी जेलसी बीन जाल्या आसतली की हो भुरगो फालतूर, हो इतलो वयर सरलो आनी आपूण थंयच गू खाता. जावं शकता न्हू, जावूं येना. अशे लोक आसता, तेंचे बद्दल आमी काय म्हणू शकना. तेंची मेंटॅलिटी वायट मेंटॅलिटी सारकी. ओके, तशेंच एका भावान म्हाका न्हू मॅसेज केल्या इंस्टाग्रामाचेर आनी सांगला की आय डोंट हॅव मॉम डॅड फादर सिस्टर वायफ, माय वायफ पास्ड अवे, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कम? आनी हांव त्या चेडवाक बोन मॅरो दिवं शकता? इफ येस देन प्लीज तू बॅकआउट जा. म्हणजे फाटल्यान सर तुजी लायफ आसा, फ्युचर आसा. सो अशे फॅमिली मेंबर्स आसा म्हाजे यूट्यूब फॅमिली जे आमकां सदींच इन माय बॅक हँड म्हाका सदींच सपोर्ट करता. तशेंच एक वायट इन्सिडंट असो घडलेलो आसा. आमचे जे मोगी आसा, जे फॅन बेज आसा आमचे, जे इतले कटर फॅन्स आसा आमचे, तेंच्यांनी जे कोण बोन मॅरो कोणाक जाय खबर आसा त्या चेडवाची डिटेल्स काडली, खबर ना कशी कितें पळय ती, आनी तेंकां धमकी दिली. ओके, की ती काय बरी दोगांय युट्यूबरां आपणाक एकामेकाक पळयता तेंकां पयलींच कोण ना आनी तूं तेंचो एकुलतो एक आवयचो पूत खावपाक सोदता, त्या चेडवाचो घोव खावंक सोदता. अशें खंय तेका खूब कॉल्स ते चेडवाक येयल्लेले आसा खंय, आनी तेजे मॅसेजी येयल्लेले आसा खंय. ते चेडवान बाबड्यान भिवन इंस्टाग्राम आयडीच डिलीट करून उडयलो.
आणि नंबरूय चेंज केलो. आय डोंट नो कशें कितें कॉन्टॅक्ट्स गावले पळय ते. सो गाईज इट्स दोन्ही हात जोडून हांव हंबल रिक्वेस्ट करता ही माझी खुदची चॉईस. म्हाका कोणी फोर्स करूंक ना, म्हाका मारूंक कोणी सांगूंक ना करपाक. इन माय कितें म्हणटा ते हांव बरें चिंतून दुसऱ्याक हेल्प करूंक सोदता. प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. फुडल्या फॅमिलीक भेकडो नाका, डिमोटिवेट करूं नाका. खंय तरी तिकाय त्रास जातले. आयज म्हाजे कडेन उबो रावन उलोवपाक जायना कित्याक नॉट एट ऑल फिलींग वेल. म्हाका खूब त्रास जाता, पूण हांव तुमच्या वांगडा खूब बरे भशेन फुडल्या मनशाक वाजोवंक जायना म्हणून हांव ट्राय करता बरे भशेन उलोवपाक. ओके न्हू हांव हय आनी कितें म्हणूंक सोदता तूं? आता मेन थिंग हांव ते कमेंटात बद्दल चित्ता हवी. फाटी हांवें तुमकां म्हटलेलें पळयात, बरें सुद्दां करता जाल्यार आमचेरूच बॅकफायर जाता म्हणून नवे. हय तशेंच आसता. आनी एक तुमकां एक गजाल सांगता. आंटी जाणा तुमी, आंटीची व्हिडिओ पयला आसतली तुमी न्हू? खंयची आंटी? जी पणजेची आंटी आमी ती म्हातारेक बाबडे हेल्प करूंक वयताले. थंयसर न्हू एका रिसंटली एका मनशान कॉमेंट मारला. ओके एका न्हू वायणीन 5-6 जाणांनी कॉमेंट मारला. ही मेसेज स्पेशली फॉर दोज पीपल. तू ते आंटीगेर हेल्प केली तेका, तू आमकां सांगता तिका हेल्प कर म्हणून, देन वाय यू आर नॉट पुटींग हर एड्रेस? जावं तू तेजो एड्रेस, तेजी डिटेल्स कित्याक दिना, तिजो नंबर कित्याक दिना? हांव ही मेसेज सगळ्यांक दिवंक सोदता. ती जाणटी, ते जाणटे घरा कडेन कोण ना, भयण भाव घोव चेडो चेडू कोण ना. शी इज एकुलती एक. ओके शी इज अ ओल्ड लेडी विदाउट एनीबडी. ओके त्या बायलेचो हांव डिटेल्स दितलो, एड्रेस नंबर दितलो, आनी म्हाज्या सारके आनी अंकिता सारके व्हेरी लेस पीपल हेल्प करतले. आनी जे ह्या लेवलाक आसा पळय थर्ड क्लास लोक, बेकार लोडी हांगासर आसा पळय ते तिजी केअर करपाक वचना, घराची केअर टेकरिंग करपाक वयतात. एक एग्जाम्पल तुमकां सांगता की ती एकली आहा, चल तिका धरया, तेजी प्रॉपर्टी खावया, तशें आसता. सो वाय टू पुट हर लायफ इन ट्रबल? कित्याक रिस्क घेवपाची? आयज काल कोणाची कितें गॅरंटी आहा? येल्ले गेल्ले दिसा रेप, येल्ले गेल्ले दिसा मर्डर, चोरी, लँड ग्रॅबिंग केस, आनी कितें? हाऊ टू ट्रस्ट पीपल? म्हाका तुमी 9,000 लोक सबस्क्रायब करता, व्हिडिओ पळयता, थोडे जाण 10,000 व्हिडिओ पळयता, थोडे जाण 20,000 व्हिडिओज पळयता. 20,000 लोक व्हिडिओ पळयता. सबस्क्रायब केल्लेले आसा 90,000 लोकांनी. जे बाकीचे जे लोक आसा ते तांकां अशें दिसता जाल्यार वो कितें फालतूर मनीस. जे म्हाका मोग करता ते म्हणटा आसतले बाबडो कितलो स्ट्रगल करता, पूण लोकांनी बाबडे कितें कितें म्हणटा हांव तुमकां. सो एवरी स्टोरी, त्या स्टोरीच्या बिहायंड द सीन एक व्हडली प्रॉब्लमूय आसता. सो एट द एंड ती बॅकफायरूय जाता. आमकां जाल्यार म्हाका जाल्यार खुबदां जाल्यार बॅकफायर हेल्प करून कोणाक. बट हांव केन्ना डिमोटिवेट जावंक ना, स्ट्रॉंग रावन फुडें सरता. ओके सो कितें हांव तर फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसलो जाल्यार हांव कितेंय करतलो आसलो, पूण आतां कितें आमचेच स्ट्रगल तुमी पळयता. एवरी डे आमी व्हिडिओज घालता, आमी कितें खाता तेंय दाखयता, खंय वयता तेंय दाखयता, कितें पियाता तेंय दाखयता, कितें न्हेसता ते तुमकां दिसतात. सारकें हय कॉमन सेन्स. सो हांव कितें म्हणटा तुमकां, थँक्यू सो मच. तुमी म्हाका खूब पर्सनली मेळोन सजेस्ट केलें की थोड्यांनी केलें हेल्प कर, थोड्यांनी केलें तुजी फॅमिली बद्दलची, तेज्या बद्दलची. सगळें चिंतून हांवें डिसायड केला की हांव फुडें सरोन ते बायलेच्या त्या चेडवाक हेल्प करतलो. आनी ही म्हाजी खुदची वीश. ओके फुडें हांव इन फ्युचर म्हाजी विज्युअलिटी हांगा आसा संवसारान, म्हाजो प्रेझेन्स संवसारान आसा ना हांव नोको, बट बिफोर लायफान हांव खंय जाणटो जावन मरोन वयच्या पयलीं हांव कितें तरी बरें करून वचोंक सोदता. सो दीस इज वॉट आय एम डेडिकेटींग टू माय फॅमिली. ओके आनी हांव हे जे बोन मॅरो डोनेट करता खबर आसा, हेज्या फाटल्यान बिहायंड द सीन एक व्हडली स्टोरी आहा.
आय विल डेफिनेटली टेल यू, पण आयज न्हू फाल्यां सांगतलो. आय लॉस्ट माय सिस्टर. सांगता तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान सांगता कित्याक ह्या चेडवाक हेल्प करपाक फुडें सरला पळय तो. खरेंच सांगूंक सोदता हांव तुमकां. पण आयज नाका, आयज म्हाजे कडेन खरेंच उलोवपाक जायना. फाल्यां हॉस्पिटलांत वयतलो, ब्लड टेस्ट करता पळयता. सकाळीं फुडें उठोंक जाय म्हाका, खाली पोटार वयचें पडटा दिसता न्हू, सो त्या खातीर. आनी येस गायज, तुमी खूब मोग दाखयलो. चॅनल 9,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट केल्लेले आसा. थँक्यू सो मच. 10,000 जावपाक इट्स हार्डली 900 to 800 सबस्क्रायबर्स. मोग दाखया. जे कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. आनी हांव मेळटा तुमकां एक नवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. खूब जाणां कॉमेंट मारता ही गाडी घेवन भोंव मरे, व्लॉग्स कर. तुमकां खरें सांगता, म्हाका ही गाडी आतां इतली हेवी लागता. जशें म्हाजे विकनस हांगा ना, म्हाका ती ह्या अंकिताच्या घरा भायर काडटले न्हू गाडी, जाल्यार अंकिताचें घर न्हू हें अंडरग्रावंड आसा. वयरसून सकयल देंवोवपाक जाय बायक. ती वयर चडपाकूच म्हाजे कडेन जावची ना. सो वेट फॉर इट गायज. थोडे दीस राव, हेच्या वांगडा बरे बरे व्हिडिओज घालता तुमच्या मुखार. ओके. आनी मॉडिफिकेशनाचे कितें कितें आहा तेय तुमकां खूब जाणां विचारता, तेय घालता. पण सद्या म्हाका चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नव्या व्हिडिओन. टाटा, गुड नायट, बाय बाय.